सुरवातेक गीत घेऊया A4 पेज नंबर 2. देव बरो दिसते मोगाळ बाबडिंदो सगळ्यांक तुमकां मिसाक येवकार दिता. हे मीस आयच्यान भेटयता फ्रांसीस फेर्नांदीसाच्या आत्म्या पासत. आयज सायबीण हे भाशेन वेतेली. Ações Certo da Costa, Deusa Grande, Eleutério Silveira, Dabolim Filomeno Fernandes, Green Valley Flávia Fernandes, Alto Dabolim, Zefin Vaz, Apa Orcad, Leona Carvalho, Regina Mundi, Dr. Carmen Varela, Alto Chicalim, Gustavo da Souza. सगळ्यांचो उगडास करुया मिसान भोव करून जी पिडेंत आहात कश्ट वतात तांचो आमी उगडास करुया. बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्य आसूं. दिसांनी आमी बागेंत पावलोची चीट रोमकारांक आयकोता. आनीक बागेंत पावलो आयच्या दिसाक म्हणटा आमी पातकांत आसल्या आदायाच्या पातकांत आसल्या आनीक पातक आमकां मरण हाडटा. आनी आयज आमी जेजू क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत आनी कृपा आमकां जेजू क्रिस्ताचे आमकां स्वर्गा राज्यांत पावयता. तर दोन वस्तू मरण आनीक आमकां सासणीक जिवीत आनी आमी विचून काडटा संवसारांत आसतना. त्या पासत जाता ते भाशेन वावरूंक जाय म्हणटा आमी पातकांत मरण जावपाक स्वर्गार वचपाक. हें देणे मिसांत मागुया. आनी मिसान आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीक उद्याच फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तळान उच्चारून वायट जारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बासत बागेंत सदांच गोवा मरीक सगळे देवतान भोगतात आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. मेळून देवा सोर पदवीदार बापा सदां तुजी भक्ती करून आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें मागता आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
भाग्योत पावलो रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. तुमच्या सैमाचे असोक्तायेक लागून मनीस उलयता तसो उलयता. जशे तुमचे कुडीचे सांदे पोजोडपणाचे आनीक खोटेपणाचे चाकरेक तुमी वोपून दिले आनी सगळेच खोटेपण जालें, तशेंच आतां सगळेच पवित्र जावचे खातीर तुमचे सांदे प्रमाणीकपणाक वोपून दियात. तुमी पातकाची गुलाम जाल्यात तेन्ना तुमी प्रमाणीकपणा सोरी आपले सोत्तेंत आसल्यात. आतां तुमकां लॉस दिसता त्या कर्तुबाचो तुमी तेन्ना कसलोच फळ काडलो. मरण शेवट ताचो. आतां पातकां मेकळी जातोच आनी देवाची चाकरां जाल्या उपरांत तुमचो फळ पवित्रपणाक पावयता तसलो आनी सासणाचें जिवीत शेवट तुमचो. पातोक दिता तो मुशारो मरण देव दिता तें देणें आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजू सवे जिवीत सासणाचें. देवाचें उतर आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां भागी. सगळे म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता ती मनशां भागी. जो मनीस नोस्ताची बूद घेवन चलोना वो पातक्याच्या मार्गार भोवना आनीक अधर्मी मनशां सांगता बसना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता ती मनशां भागी. व्हांवत्या बाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनीक कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां भागी. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबाव बीन अशें न्हय. ते कोण जाणूय? वाऱ्यान उबोवन वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नोश्ट्याची वाट निसंटणाक पावयता. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती भागी. उबे रावया. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. बापा स्वर्ग आनी प्रिज्मीच्या दुनिया, हांव तुका दिन वसतां कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलेलो पळोवंक म्हजें काळीज ओतरेकून ओतरेकता. हांवें किस्नान घेवचें आसा आनी तें घेव पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जिवना जाला. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगतां, ना,
बोगोर बेद घालूंक हांव आयलां. हे फुडें एकाच गराब्यांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर आड, बापूय पुताचेर आड, पूत बापायचेर आड, आवय धुयेचेर आड, धूव आवयचेर आड, सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. जेजून आपल्या शिश्यांक म्हणलें, संवसाराक उजो घालूंक आयला, तो पेटलेलो पळोवन म्हजी काळीज ओतरेकून ओतरेकता. उजो घाता आमी लासपाक. जेजू सांगता तेन्ना हांव उजो घालूंक आयला, लासून उडोवंक न्हय. उजो घाता आमी जायते पावटी नितळ करपाक. शेट भांगार उज्यां घालता, लासूंक न्हय, नितळ करपाक. मेळ आहा जाल्यार भांगरांत नितळ करपाक. हेच भाशेन हांव येयलां म्हणटा नितळकाय हाडपाक. मेडसाणे आहा थिंगा नितळकाय हाडपाक, लासून उडोवंक न्हय. आनी हें म्हणटा पयलीं सुवातेर एकाच घरांत जातलें. एकाच घरांत जातलें. थोडीं म्हजी बराबर आसतलीं, म्हजी शिकोवणी बराबर आसतलीं. थोडीं म्हजे शिकोवणेचेर आड आसतलीं. बापूय म्हजे शिकोवणेचेर आसतलो, पूत शिकोवणेचेर आड आसतलो, आवय शिकोवणेचेर आसतली, धूव शिकोवणेचेर आड आसतली, सासू सुनेचेर आड, सून सासूचेर आड, शिकोवणे वाटेन. थोडीं म्हजी शिकोवण पाळटलीं, थोडीं म्हजी शिकोवण पाळची ना. आनीक हांगासर भेद पडटलो, वेगळो जर जातलो. आनी वेगळो जर जाता नितळकाय येतली. हे घरांत नितळकाय येतली वेळांत बांदून. जशें भांगार उज्यांत घालून तपासतात, मेळ काडटा ते भाशेन हांव उजो घालूंक आयलां तो मेळ काडपाक वेळांत बांदून. तर जेजू शिकोवण जावन आसा, सारकी शिकोवण आमकां आमच्या घरांत. आनीक जायतीं झुजां जातलीं. ना म्हाका हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, आनी कितें करूंक जाय. मेजॉरिटी जायते फावट मेजॉरिटी आमी कावंट कोत्ता. सगळे चोत्तात. हांवें चल्ल्यार कितें जालें? सगळे फटी मारतात. हांवें फटी मारल्यार कितें जालें? कोसेंसीच्या वस्तूंचेर मेजॉरिटी लागोना आमकां. एकलो चोरिना आनी 1000 लोक चोत्ता. एकलो चोरिना, तो नितळ कोत्ता बिणांत बांदून. तो नितळ कोत्ता. म्हणटच हें आमकां जेजू आयज शिकोवंक सोदता. सगळेच आयज हातात. आमचो सरकार ते भाशेन चलता. सगळेच कोत्तात, सगळेच भाटां हातात, सगळेच दुसरें कितें कोत्तात. हांवें केल्यार कितें जालें? पूण देवाची दोतोन कितें सांगता आमकां तें म्हत्वाचें. ही नितळकाय कोत्ता आमकां. उजो आमकां नितळ कोत्ता. आनी नितळ करून आमकां खरी वाट दाखयता स्वर्गराज्यांत. आनी वाट दाखोवन आमी स्वर्गराज्याची वाट आमची तयार कोत्ता. Betoning Git घेऊया. C20, page 36.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार दियापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र चुलीच्या जवाब सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा, आमचे मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय ते देण्या वरवींची कृपा आनी तोडकाय आमकां दी. ते शेवेक भेटयल्ले पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत निर्मळ जावं दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सर काळे आनी सरताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे मोगाचे पुतावरी मनशा कृतें रचलें ताचे वरी नव्यान आमकां सारक्याची केली. एका ती सगळी रचना नोंद कोता शेवा प्रतिमे तुका वाकांटा तारण मेळीची पोरजा स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिनवासता सांतां भोगताय सोबा. तुका सगळ्या दिवतां सांगाती संतोशान आमी निरोतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या नांव वैभवान. पूण स्वर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्वराचें नांव येता तांकां सोय. पूण स्वर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकांटा, कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ताचे पुतावरी वरवीं पवित्र आत्मे शक्तीन सर जिदां पवित्र जाता उदें तान वस्तून पर्यान तुका एक निर्मळ भेटणुकेचे काश्या परसात जमयत आसाय. देखून बापा, आमी कालतेपणी मागणें करता तुका भेटूच्या आमी हाडल्या ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं जे पुता आमचे सुमे क्रिस्ताची कुड्या रोगो जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हजें उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगोटया. सोमिया जेजू, आमी आमी हो उंडो खाता आनी हे गालसींतलें पियेता, तितलेय फावटी वैभवान वसोद आमी तुजें मरण परगोटा.
बापा आमचे सगळीं पांच पुतां सुसल्या कोश्टां मरणाचो ताच्या अनदभर पुनर्जन्मपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा हांव देखून उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्र दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां दिसता गजल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका बेडयता. तुजे दयाळ डिस्कान तुज्या पुताच्या कुडींगां रोगतान पोसताय ताका ताजे पवित्र आत्म्यान भर आनी जी सगळे कूड आनी एक आत्मो आमी जावप निर्मीक. तुका भेटयल्लें सासनीक दांतो आमकां करूं अशें देवाचे माये बागेवन तांकां आमच्या बागेवन झुजे जपोतीच्या बागेवन दोताच्या रोगसासींच्या बागेवन जेवादाच्या समेज भक्तांचे सांगाता ते विचून काडल्याचे दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरुतोळी मेळटलो म्हूण हांव विस्वास दवरतां. बापा हे बोले वरी आमकां दिसता गुजोली तिचे वरी आमकां सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हण मागता. ते चाकरा लिव आमचे बागेवन बापाच्या फिलिपनेर आमचे गोंवडी बापाच्या सिमिया आमच्या दारी गोंवडी बापाच्या पयसमेच्या समेश गोंवड्या आनी दुर्मड्याऱ्यां बरोबर जे पुतां तुका जोडून घेतले सगळे पोरजी सांगाती हे संवसारान वाटसरी पयसुबेक भारतान प्रिती मोगान तीर कर. तुजी उजी तूं एकठांय केल्ल्याची कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाड्या बापा संवसारान शिपडल्याच्या भुरग्यांक दया करून जे एकठांय आमचे मेल्ल्या भाव भयणीक आनी दिश्टागुत्या संवसारांतल्या समेस्तांक मोय पासां तुज्या राज्यान घे. थंय आमी जी महिमा बगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हण आमकां बरवांसो आसा. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेश सगल्यो बऱ्यो वस्तू संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान दर बापा सर्व नोन आनी बेबो तुका सासनांच्या सासताक आमेन. जेजू संवसारांत उजो घालूंक आयला तो जावन आसा नितळकायेचो उजो आमकां नितळ करपाक. आनीक हें आमच्या पयल्या घरानूच जाता नितळकाय. चौग जां मनीस आहात तीग जां एक भाशेन उलयतात एकलो एक भाशेन उलयता नितळकाय जाता भिण्यान बाद. तरेच आमी नितळकाय सांबाळपाक जेजू लागीं आदार मागून सगळे आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता अशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांद्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडे युता सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अवतरेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनांच्या सासना. सुमेस क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकोडान सांबाळ जो जियेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची कागूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची कागूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ओ जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा.
हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. Sumia tia voce veteriuce maca fauna, unduce ca sutran maca pala chimiotili. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे बापा, हे सर्गीचे जेवणान परतून परतून वांटो घेवन जे जिवान आनी मोगान वाडोशें कर. ताचेर हे संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटांचे अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F16, पेज नंबर 93. Misaci metatam sogli, Christa Shakti, Garato Gloria, Sogi Kurpa, Amcir Deuri, Deva Karga, Aleluia, Deva Karga, Aleluia. Sorgi Jeonan, Bhutan Bali, Gloria Deva, Arga Deoria, Din Basneci, Betu Sople, Din Basneci, Saruk Shriya, Din Basneci, Saruk